नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकारान सांगाती. गौरांग प्रभू मडकणीकार तुमचे मुखार घेवन येता साश्टीतले खबऱ्यान सद्याक जर साश्टीक सगळ्याकाय जड कन्सर्न जावपा सारकी किंवा हुस्को करपा सारकी जर गजाल आसली जाल्यार ह्या वाठारांत वाडपी धार्मीक तणाव आनीक हे पयर आमचे कुंकळे एकल्याक एक गटा कडल्यान दुसऱ्याक मार घालून थंय सद्याक आतां 2 वेगवेगळ्यो तक्रारी नोंद केल्ल्यो आसात. त्या भायर एकल्याचेर सद्याक आमच्या हॉस्पिटलाक तांचेर उपचार चालू आसात. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर आज विजय सरदेसायान सामको कन्सर्न जावपा सारको एक कॉमेंट केला. तो म्हणजे तो जर हे अशेंच जर चल्ले जाल्यार गोंयच्या टुरिजमाचेर ताजो परिणाम जावपाक शकता. कारण एक जर ही मॅसेज गेली भायर की गोंयांक अशी टेन्शन आसा जाल्यार हांगा येवपी ट्युरिस्ट भितलो अशें ताजेर हे आसा. सो विजयाचे आज एक्झॅक्टली कितें आशिल्लो तो कॉमेंट? विजयाचे कमेंट आशिल्ले सगळे गंभीरच आशिल्ले. तूं म्हणटा तशें पयलीं म्हणलें ताणें कितें एक गोंयाक सरकार आसा काय कितें तें कळना. सरकार न्हिदलां. तो आमचो मुख्यमंत्री आनीक आमचो विश्वजीत राणे हांचे भितर जे सद्याक जे चलता झगडी चलता म्हणजे झगडी म्हणल्यार तेंचे कोल्ड वॉर म्हणटा ना. आतां म्हणटा कोल्ड वॉर काय उरना. हें सगळें कॉमन आसा. आतां ती झगडी मुखार आयिल्ली आसा आनी तांकां लागून ती झगडी मिटोवपाक तांकां दिल्ली वचचें पडलें. आनी हे सायडीक सरकार म्हणटा तें न्हिदलां. दुसरे सायडीच्यान जेन्ना राज्यांक अशी कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करपाचे घटना घडटात जावं कोण ताका प्रोत्साहन दिता ताका म्हणटा पयलीं स्टॉप करपाक जाय. एक्शन जावपाक आशिल्ली. नाही ती रुलींग पार्टी कडल्यान जाल्यार नाही ती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आसा तांचे कडल्यान कितें स्टेप्स घेतल्यात. म्हणजे कोण जो अशी भाशणां करता जावं आनी ते व्हिडियो आवट करता तांकां कांयच हें करपाक अजून पर्यंत स्टेप्स घेतले ना. हें पयलीं ताणें सांगलां. आनी मायनॉरिटीक एक चिड्डावपाचो प्रयत्न जावं मायनॉरिटीक खंय तरी धमकावपाचो प्रयत्न चालू आसा अशें विजयान स्टेटमेंट केला. आनी हें जर अशेंच वाडत उरलें आनी कम्युनल टेन्शन जर हांगा कितें जालें ताजे बद्दल कितें रिवट्स जाले जाल्यार ताजो परिणाम आमच्या टुरिजमाचेर पडटलो. कारण हो टुरिजम आतां स्टार्ट जाता ऑक्टोबर आज साकून स्टार्ट जाला. आनी ह्या वर्साक मातसो बेगीन मेळ्ळो आमकां टुरिजम सिजन हरशी लेट जातलो. तो आतां जर हो अशें हें जालें जाल्यार आमच्या तो टुरिजमाचेर इफेक्ट जावपाक शकता. आनी एकंदरीत मागीर राज्याच्या आर्थीक परिस्थितीचेर म्हणजे येणावळ जी येतली टुरिजमांतल्यान ताजेर आमकां इफेक्ट जावपाक शकता. हें फक्त विजय सरदेसाय. काल होच मुद्दो हज समितीचो अध्यक्ष आमचो उर्फान मुल्ला हाणें मांडिल्लो. आनीक काल ताणें म्हणिल्लें की एक तर आमचे जे ताणें डायरेक्ट मुस्लिमाचेर जे हल्ले वाडटात ती चिंता करपाची गरज. आनीक हातूंत भितर ताणें मागणी केल्ली की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें आतां डायरेक्ट हस्तक्षेप करचो आनीक अशें जावचें न्ही हाजेर खातीर. दुसरें काल स्टेटमेंट दक्षिण गोंयच्यो ज्यो पुलीस अधीक्षक आशिल्ल्यो आसात त्यो आमच्यो सुनिता सावंत तिणें केल्लो की आमी कम्युनल टेन्शन वाडपाक दिवचें ना. कारण आनीक थंय आमचे जो सेंटर सुरू जाल्लो तो आमच्या काणकोण साकून काणकोणच्या जुलुसाक विरोध करपाच्या हाजे वेल्यान हो सगळो इश्यू सुरू जाल्लो. तिणें सांगलो की थंय आमी पुलीस हे केल्या. त्या भायर IRB डिप्लॉयड केल्ली आसा. सो सद्याक म्हणजे टेन्शन काबार जाल्लें आसा. पूण तरी आसतना एक की सुप्त हें आसता पळय म्हणजे आमगेलो ते आमगे ते वयर दिसना तो उजो दिसना पूण भितर ते दुगदूग आसता. सो काल मायनॉरिटी काँग्रेस सेलाची जी कमिटी आशिल्ली ती सुनिता सावंताक मेळपाक गेल्ली आनी ताणें एक मेमोरंडम दिलें की काणकोणचे जे व्हिडियो आवट जाल्यात जावं फोटोग्राफ्स आवट जाल्यात ताजेर तुमी बेगींतले बेगीन एक्शन घेयात. थ्रेटनींग जी मुस्लीम समाजाक जी थ्रेटनींग हें केल्लें आसा भाशा वापरिल्ली आसा मारतलो जावं टोपी घालपाक मेळपाना तांचो आक्षेप मेन म्हणजे आसा बुरका घालपाक मेळपाना तांकां बाजाराक हें करपाक बसपाक दिवपाना आमी अशें टोपी घाल जाल्यार आनी नाल्यार सो ह्या हाजेर म्हणटा आमकां आमचे जी हें आसा ताका प्रोटेक्शन दिया. खरें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंटाचें कोण तरी हाजेर एक स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लो. CMाचो स्टेटमेंट आयला पूण तो कितें म्हणटा की परिस्थिती तशी निर्माण जाल्ली आशिल्ल्यान ते जुलुसाक परमिशन दिवं ना इतलेंच मोगम ताणें हें केलां. पूण हें जें कितें वाडटा ताजेर अजुनूय गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान एक ठोस असो स्टेटमेंट येना. आज सद्याक कशें जालें दोनी सायडीच्यान दोनी पार्टी आपलेले करतात. काल तुवें पयलें आसतलें म्हापशांय बी एक रॅली काडली हनुमान चालिसा वाचलें सगळें जालें. म्हणजे अशें करून म्हणजे दोनी पार्टी प्रत्येक कडेन आपआपलें रिप्रेझेंटेशन दाखयतात जावं पुलिसां बरें वतात. काणकोण जालें कुंकळे जालें म्हापसा जालें धार बांदोड्यात संमेलन जालें बजरंग दलान एक संमेलन करून हाडलें थंय बी हाजेर बरी मोठी भासाभास जाली.
सो ह्या सायडीच्यान आमचे प्रत्येक कडेन मुस्लीम भाव जे आसात तेय बी आपले रिप्रेझेंटेशन पुलिसांक दितात. तुजे बिचोले बाकी कडेन सगळ्याक अशें मडगांव दिले, वास्कोच्यान एसपीक दिले, अशें करून सगळ्याक हे दीत आसात. पूण तूं सांगता जे आतां सुनीता सावंतान कशें सांगलां की काणकोण आमी फोर्स एड्युकेट घाल्लो आसा, IRB घाल्ली आसा, सगळें घाल्लें आसा. फाल्यां आनी खंय कितें जालें जाल्यार परत हें जावपाचें. पूण एक्शन म्हणटा तें अजून कोणाचेर जायना, कितें खंयच्या हाजेर ठोस एक्शन अशी जायना. हय. सो मेन म्हणटा तें सगळें जर पळयलें जाल्यार एक म्हणटा तो टुरिजम आमचो मोसम आसता सुरू जाता आनी त्याच वेळाचेर हे सगळी गजाल चिंता करपाची गजाल म्हणजे लास्ट टायम पावस चड पडिल्ल्यान किंवा बाकीचे जे इंटरनॅशनल जे घडामोडी जाल्ल्यो, युक्रेन आनी रशियाचे वॉर जाल्ले, बाकीचे गजाली जाल्ले, ताका लागून पयलींच आमचो गोंयचो ट्युरिस्ट कमी जाल्लो. तो आतांच थोडो थोडो वाडपाचो आनी ह्या फावटी कितें जालां की दुसरे आनीक सारको इफेक्ट जाल्लो आसा तो मोपाचो. हांव गोंयचेर म्हणना पूण दक्षिण गोंयचेर जाल्लो आसा. कारण ते म्हणटा की 50% सामके 50% जे ट्युरिस्ट स्पेशली ते म्हणटात हे इंडियन ट्युरिस्ट जे येताले ते आतां येनात. ते म्हणटा कशें इंडियन ट्युरिस्ट कशें जाता की ते येतात, ते दाबोळी देंवले, ते थंयच्यान रेंट बायक किंवा रेंट कार घेवन येतात. ते मागीर 2 दीस हांगा रावले, 2 दीस ह्या हॉटेलाक रावले, फुडें आनीक मुखार गेले, काणकोणा रावले, काणकोण थंय रावले, मागीर आनी मुखार गेले, अशें करून ते भोंवत रावून सो ते हे आमचे जो ट्युरिजम आसा ताजो मुवमेंट, ट्युरिजम इंडस्ट्रीचो मुवमेंट जाता ह्या हाका लागून. पूण ते म्हणटा की आतां मोपा देंवले ते म्हणटा हांगा सावथाक येयच ना कारण इतले पयस येतलो पड हाका लागून. थोडे म्हणटा तो हे चार्टर येतात पूण चार्टराचे पसून सद्याक कितें जालां की चार्टर सगळी ही आसात ती मोपाक. एक बेस्ट एग्जांपल म्हणल्यार आमचे हांगा न्यू इयराक आनी क्रिसमसाक पार्टी जाताल्यो हॉटेलांनी. सो फाटली म्हाका दिसता 1.5-2 वर्स जालीं ह्यो क्रिसमसाच्यो ज्यो पार्टी आसात त्यो बंद केल्ल्यो आसात. म्हणजे ज्यो 25-24 तारखेर रातची जाताल्यो त्यो बंद केल्ल्यो आसात कारण तांकां लोक ना. आतां फक्त जातात त्यो न्यू इयराक जातात. हे आमी पोरूं काही हॉटेलां कडेन उलयले खंयच्याय हॉटेलाक ही पार्टी क्रिसमसाची पार्टी जाली ना. म्हणजे कितें ट्युरिस्ट नाशिल्ले कारणान ते पार्टी करपाचे बंद केल्यो. ते सामकेंच लॉस वचपाक लागले. सो आनीक आतां आजची जर हातूंतल्यान आमच्यो सगळे वायटच गजाली उलोवन कितें साध्य जातलें आसल्यातलें ना. पूण आज एक सामकी बरी गजाल आनीक जी सामान्य मनशा कडेन ताजो सगळो संबंद आसा ते म्हणजे आज साकून दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक हेल्प डेस्क सुरू जाला. आनी थंय तूं पळयला ते हातूंत जर गेलो आतां हे देवळीक 5-4 मजल्याची बिल्डींग ती खंयचें ऑफिस खंय आसा हें कळपाकच तुका एक अर्दवर लागता. आनी मेन म्हणजे खंयच्यान एंट्रन्स ते फाटल्यातल्यान गेलो तूं थंय उरलो परत देंवून तुका परत वयता. सो हे जो सगळो गोंदळ हो हेल्प डेस्क जातकीर हे जातलो. दुसरें म्हणटा थंय कितें आशिल्लें की एजंटाचे सुळसुळाट इतलो जाल्लो की तुका ते ऑफिसराक म्हळ्यार पावचे पयलीं तुका दाराचेर एक 3-4 जाण मेळून तूं आपल्या कडेन जाता काम जाता तूं अमकें दिवपाचें तमकें दिवपाचें कर. सो हे जी कफुसांव आहात ती थोडी तरी कमी जातली अशें दिसता. कारण ही मागणी कोणें केल्ली की आमचे दक्षिण गोंयचे जे वकील संघटना आसा ताणी हे केल्ली मागणी ते जाल्यार पयर एक म्युटेशन हेय जालो तांचो कॅम्पय जालो. सो ही जर पळयलें जाल्यार एक म्हाका दिसता सामकी बऱ्यांतली अशी गजाल अशी दिसता. आयच्या दिसा 2 बऱ्यांतली गजाल जाल्या. एक म्हणजे ही हेल्प डेस्क स्टार्ट जातलो जो कलेक्टराक जो थंय वतले लोकांक सामान्य लोकांक हेल्प करपाक थंय मनीस आसतले, कार्यकॉलेजीचे भुरगे थंय बसतले. सो तांकां तें जे आपल्याला पेपर खंय वचपाचें जावं खंयचें ऑफिस कशें पेपर हें करपाचें हें करपाक सगळें बरोवपाक जावं कितें एप्लाय करपाक हें तांकां एक हेल्पलायन म्हणजे मदत जातली. दुसरी गजाल म्हणटा ती सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जेन्ना वर्ल्ड सिनियर सिटीजन डे मनयताले तेन्ना एक हेल्पलायन नंबर फ्लोट केल्लो आसा जो सिनियर सिटीजनाक कसली मदत खंयच्या हाका लागून जर त्या हेल्पलायन नंबर ताणें दिल्लो आसा आनी तो आतां रोखडोच सुरू जातलो. ताका लागून एक दिल्लीची एक कंपनी कडेन तांणी करारी सायन केल्लो आसा आनी ती सगळी हेल्पलायन जो नंबर आसा ताजी सगळी हें आसा ते दिल्लीची कंपनी पळयतले. सो हो नंबर तुवें समज डायल केलो आतां गोंयच्यान जर डायल केलो जाल्यार तांकां गोवा सेंटराक तो कॉल वतलो. म्हणजे तुजो गोंयचो नंबर समज तुवें गोंयचे नंबरा दिल्लीच्या नंबरा वयल्यान त्या हेल्पलायन सेम नंबर सेमूच उरतलो तर ताका केलो जाल्यार तो ताका वतलो. अशें तांणी आनी बाकीच्यान तांणे ते सगळे एसिस्टंट जे आसा म्हणजे एक सिनियर सिटीजन खंय त्रासाक पडलो आनी तांणी समज फोन लायलो जाल्यार ते ताका फोन एटेंड करून तागेलो जेन्ना फोन त्या नंबरार वतलो रोखडो तो फोन एटेंड जातलो आनी ते ताका हेल्प करपाक शकतले. मेन बरी गोश्ट म्हणजे ही जी हेल्पलायन नंबर जी कंपनी आसा हांणी बाकीच्या स्टेटीकय
परफॉर्म केल्लें आसा आनी बरें जालां. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल बिहार स्टेटीक सुद्दां तांणी बरे भशेन काम केलें आसा. ताका लागून तांकां सो व्हडली स्टेटीक जर ती बरे तरेन चलता जाल्यार ही गोंय म्हणजे ल्हान स्टेट आनीकय बरी चलपाक जाय अशें हें आसा. सो म्हाका दिसता की हे दोन जे सामके मनशा सामके सामान्य मनशा कडेन लागींचे अशे विशय हे. सो सरकार जर त्या दृश्टींतल्यान जर प्रोएक्टीव स्टँड घेता जाल्यार सरकाराचें आमी अभिनंदन करपाची गरज आसा. म्हाका आनीक मोस्टली आमचो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय ताणें पयलीं डायरेक्टर अजित पंचवाडकर हाचें कौतुक करपाची गरज आसा. कारण तांणी भरपूर फाटल्यान लागून हे म्हणजे ही करार हो करून घेतिल्लो आसा. आनीक मेन म्हणटा हाजे पयलीं समाज कल्याण खात्यान जे पर्पल फेस्ट करून गोंयचें नांव नॅशनल लेवलाचेर पावयल्लें आसा आमची योजना. आनीक ताजे फाटल्यान आतां हो दुसरो आनीक प्रोएक्टीव असो उपक्रम जाता. सो म्हणटात तशें आमचे ह्या माध्यमांतल्यान आमी हे खातीर सरकाराक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी समाज कल्याण खात्याचो डायरेक्टर आसा अजित पंचवाडकरांक तिगांयकय परबी फावो जाता. आनीक ह्याच हाजेर आमी हांगा चर्चा थांबोवया कितें सगळेच प्रत्येक दिसाक फकत त्यो जर अडचणी आसा त्यो जर मांडल्यो जाल्यार तातूंतल्यान कांय जावपाचें ना. सो अशे जे पॉझिटीव आसात तेय लोकां मुखार पावप हेंय आमकां दिसता आमच्या माध्यमाचें एक कर्तव्य जावन आसा. सो ह्या ताजेर आमी ही आमची चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.